36व्या गोंय घटकराज्य दिनाच्यो सगळ्या समेस्त गोंयकारांक म्हज्या भावा भयणींक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा। आज पळयता आमी 32 वर्सां पुराय जालीं आमकां घटकराज्य मेळून। गोंय समोर आशिल्ल्यो वेगवेगळ्यो समस्या आयज आमी पळयता आनी ह्यो जर समस्या आमी सोडटले आसत जाल्यार फक्त मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आनी पंच सरपंच हे सोडोवचे ना। ह्यो सरपंच सोडोवपा खातीर समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी भावा भयणांनी हितूर वांटो घेवप हे अत्यंत गरजेचें आसा आनी ताका लागूनच म्हाका दिसता आमी सगळ्या गोंयकारांनी आयज शपथबद्ध जावपाक जाय की गोंय घटक राज्य जालें खरें हें भांगराळें गोंय करपा खातीर आमचे फाटले आदले मुखेलमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या खातीर आमी तेंच्या स्वप्नांतलें गोंय भांगराळें गोंय हें करपा खातीर आमी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो अशें म्हाका दिसता। आनी त्या खातीरच गोंयांत आशिल्ल्यो सगळ्यो ह्या गोमंतकांतल्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपाक हें गोंयचें सरकार तत्पर आसतलें आनी म्हाका दिसता अश्यो वेगवेगळ्यो समस्या आसा त्या समस्यांचेर सार्वजनीक हाजेर उहापोह जावपाची गरज आसा। एखाद्या वेळार आमकां सगळ्यांत पयली समस्या जी दिसता ती तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो। म्हजे युवा मित्र आनी युवा मैत्रिणी हांकां बरेचशे फावटी प्रत्येकाक नोकरी ही सगळ्यांत व्हडली समस्या दिसता। आयच्या ह्या युगांत आमी खरें म्हटल्यार गोंय हें खूब ल्हान आसा आनी हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणांत सरकारी नोकऱ्यो क्रिएट करप किंवा प्रायवेट सॅक्टरांतल्यो नोकऱ्यो क्रिएट करप हाच्या खातीर लागपी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंय सरकारच्या वतीन आमी सगळे जाण तयार करीत आसात। मोठ्या प्रमाणांत सरकारच्यो नोकऱ्यो येतल्यो आनी त्योय बी तरणाट्यांक मेळटल्यो। बट त्याच बरोबर प्रायवेट सॅक्टरांत सेक्युअर्ड जॉब मेळपा खातीर आयदर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आसतलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा अजुनूय बी गोंयांत जे इन्व्हेस्टमेंट गोंयांत येता तांचें हांव स्वागत करतां। तांच्यांनी गोंयांत येवपाक जाय, तांचें लागता तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां लागता तें क्लियरन्स हें दिवप आमी अत्यंत गरजेचें आसा। त्याच बरोबर आमी पळयता की पर्यावरणाच्या नांवा सकयल खंयचेय उद्योग बंद उडप हें योग्य ठरचें ना। पर्यावरणाचो समतोल राखून आमकां उद्योगाकूय उत्तेजन दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी म्हाका दिसता तें उत्तेजन गोंय सरकारा कडल्यान मोठ्या प्रमाणांत मेळटलें। एके वटेन आमी नोकरी म्हणटा, दुसरे वटेंतल्यान जेन्ना आमी म्हणटा की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी परत एकदा देशाचे पंतप्रधान जाले, हांव तांचें अभिनंदन करतां। पण जांच्या स्टार्टअप पॉलिसीच्या सकयल नवीन उद्योग सुरू करप, आमचे पारंपारीक उद्योग नव्यान सुरू करप ही तितकीच काळाची गरज आसा। गोंयकार सगळ्या भावा भयणींक जो स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत नवीन उद्योग सुरू करपाक EDC आसतलें, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आसतल्यो किंवा विविध योजना विविध खात्याच्या अंतर्गत आयदर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट किंवा खादी ग्राम उद्योग ह्या सगळ्याच्या अंतर्गत नवीन उद्योग सुरू करपाक गोंय सरकार सदोदीत प्रोत्साहन दितलें। आमी पळयता की शिक्षण क्षेत्र खरें म्हटल्यार मुळात गोंयांतल्या इतक्यो शिक्षणाच्यो सुविधा बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत मेळना। फ्रॉम KG टू PG लेवलचें एड्युकेशन आनी तेंय बी सर्व सोयींनी युक्त आनी आमी मूल्याधारीत शिक्षण जाका म्हणटा की एड्युकेशन डिपार्टमेंटांत ज्या पद्दतीचो प्रयोग चलयल्या त्या पद्दतीचें शिक्षण दिवपा खातीर सदोदीत वाव आसा। आज गोवा बोर्ड, गोवा हायर सेकंडरी बोर्ड, गोवा युनिव्हर्सिटी ह्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर गोवा युनिव्हर्सिटीन पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचें एड्युकेशन हें सुद्दां मोठ्या प्रमाणांत हांगासर सुरू केलां। अजुनूय बी आमी जेन्ना पळयता की गोंयांत जी शैक्षणीक वेवस्था ना, ज्या पद्दतीन वेटरनरी सायन्स आसतलें किंवा अजून एग्रीकल्चर आसतलें हाज्या खातीर किंवा इंजिनियरींग बॅकग्रावंडचे वेगळे एड्युकेशन्स हाज्यो वेगळ्यो सुविधा बाकीच्या राज्यांनी उपलब्ध आसात त्योय तरणाट्यांनी घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा। आज NIT आसतली, IIT आसतली ह्या सारकी एड्युकेशन्स आमचे फाटले मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी गोंयांतल्या भुरग्यांक हांगासर अवेलेबल करून दिल्या। ती बी खरें म्हटल्यार तांच्या खातीर एक सुवर्ण संदी आसा। म्हाका दिसता स्किल्ड एड्युकेशन हें मोठ्या प्रमाणांत प्रमोशन करपाची गरज आसा। फुडल्या येता ह्या शैक्षणीक वर्सा पासून आमी जी स्किल्ड एड्युकेशन मिनिस्ट्री नवीन मिनिस्ट्री जी केंद्रांत जाली हांगासरल्या डायरेक्टर ऑफ क्राफ्ट अँड ट्रेनिंग हाच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या शहरांनी स्किल्ड एड्युकेशन मोठ्या प्रमाणांत सुरू करपाक जाय। नोकरी किंवा उद्योग ह्या नुसार स्किल्ड एड्युकेशन घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा। म्हणजे सगळ्या युवकांक आव्हान आसा फक्त ग्रॅज्युएशन लेवल पर्यंतचें शिक्षण न घेता आपल्याक जॉब ओरिएंटेड शिक्षणा कडेन वळचें, वेवस्थीत करियरा कडेन जर वळत जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलोसो नोकरेचो प्रश्न हो गोंयांत उरचो ना। दुसरो विशय हो आमी पळयता की एग्रीकल्चर शेती कृषी हो विशय तसो म्हणजे गोंयचो लागचो विशय म्हणपाक कांय हरकत ना। एके काळ गोंय हें कृषी वेवसायाचेर डिपेंड आशिल्लें गोंय गोमंत भुमी
ह्या भूमीत आज हो विषय कितल्याशाच प्रमाणात फाटी पडलेल्यान दिसता. बरेचशे आमचे शेतकरी भाव जे आसा हे ह्या विशयात तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवप, एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें किंवा आमी म्हणटा त्या प्रमाणे धवल क्रांती आसतलें. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटिव्ज घेतल्यो जाल्यार गोंयांत मोठ्या प्रमाणात उद्योग जे आसा हे निर्माण जावंक शकता. कॉपरेटीव सेक्टर हे हेकाच जोडून आशिल्लें एक आनीक सेक्टर आसा ज्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आमी मोठ्या प्रमाणांतल्यो कॉपरेटीव संस्था ह्यो हांगासर हाडप आनी तेंच्या मार्फत वेगवेगळ्यो विविध योजना राबप ह्यो तितक्योच गरजेच्यो आसा. गोंयांत लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे गोंयांत ऑलरेडी सगळें सुरू आसा, मागीर अटल सेतू पासून जुवारी ब्रिजा पर्यंत किंवा सगळे नॅशनल हायवे किंवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट फाटल्या सरकारान ऑलरेडी चालू दवरला. ते सुरळीत रित्या परत एकदा चालू दवरप हे म्हणजे कर्तव्य आसा. जाता तितके बेगीन हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे पुरायूय जातले. आमी पळयता की गोंयांतल्या लोकां खातीर लागपी उदक आसतलें किंवा लायट आसतली, हाजो जर तुमी रेट पळयशात बरेचशे फावटी आमी 24/7 अजून उदक दिवपाक पावूंक ना. बट ताजो रेट 2.5 पर क्युबिक मीटर म्हणजे 1000 लिटराच्या फाटल्यान आमी दिता. बट ताजो कॉस्ट जो आसा हो आमकां 15 रुपयांनी पडटा. त्या खातीर उदक वापरतना सुद्दां आमी योग्य रित्या वापरप अत्यंत गरजेचें आसा. इलेक्ट्रिसिटी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी 1.4 पर युनिट टू 2 रुपीज पर्यंत दिता. बट ताजो एक्चुअल कॉस्ट गोंय सरकाराक पडटा हो जवळपास 3.80 रुपीज पर युनिट आसा. त्या खातीर ताजो सुद्दां वापर आमी योग्य रित्यान करप, गोंयच्या सगळ्या लोकांक सगळें सबसिडायज करून जे आमी दिता ताजो वापर योग्य करप हाजो अत्यंत गरजेचो आसा अशें म्हाका दिसता. आमी पळयता की हो घटक राज्य दिन आयज आमी शपथबद्ध जावपाक जाय ग्रीन गोवा क्लीन गोवा करपा खातीर. आनी ताच्याच खातीर हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की गोंय जर कचरा मुक्त करतले आसत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा इंडिव्हिज्युअल सगळे लोक आसतले हांच्यानी हेतून वांटो घेवप हे अत्यंत गरजेचो आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव एनावन्सूय करता की प्रत्येक पंचायतीक आमी जशें म्हणटा की ABC कॅटेगरींत आशिल्ल्यांक 12 लाख, 10 लाख आनी 8 लाख अशी 3 बक्षिसां जी आसा ही पंचायत लेवलाचेर आनी त्याच पद्दतीन म्युनिसिपालिटी लेवलाचेरूय बी ABC कॅटेगरींतल्या म्युनिसिपालिटींक 12 लाख, 10 लाख आनी 8 लाख अशा 3 तरेची बक्षिसां जी आसा ही आयच्या दिसाच्यान आमी आयज जावपी ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सुरवात करुया. आनी ह्या ती प्रायजीसूच घेवपा खातीर न्ही तर हें गोंय नितळ दवरपा खातीर प्रत्येक गोंयकार जो आसा हो आमकां मदत करतलो हाजी हांव आस्त बाळगितां आनी सगळ्यांनी करची हें तेंच्या लागीं मागतां. खरें म्हणल्यार भारत देश हो खूब व्हडलो देश आसा. ताजेर गोंय हें आमचें बारीकशें इल्लुशें गोंय. वेगवेगळे भोवमान जे आसा हे आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळे, बट ते भोवमान तशेंच दवरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसप अत्यंत गरजेचो आसा. आमी सगळ्या वाटेंतल्यान म्हणजे आमी ऑलिंपीक आसतले, सगळ्यो नॅशनल गेम्स आसतल्यो किंवा सगळ्या बाबतींत फुडें आशिल्लें हें गोंय. त्याच पद्दतीन गोंयकार जो आसा हो समाजसेवी गोंयकार जावप आनी हांगासल्यो समाजसेवी संस्थांनी गोंयाक मदत करप हेजी अत्यंत गरज आसा. आनी म्हाका दिसता त्याच समाजसेवी गोंयकाराचेर आमी एका दृश्टीन जर आमी सगळे जाण जर भागीदार जाले, वांटेकार जाले जाल्यार आमी जें स्वप्न पळयता की गोंय हें भांगराळें गोंय जातलें आनी तें भांगराळें गोंय जावपा खातीर म्हाका गरज आसा ती म्हज्या सगळ्या गोंयकारांची. तुमी हितूर वांटेकारी जावचें, गोंय हें कचरामुक्त जावचें आनी ताच्या खातीर सरकारा कडल्यान जायत्यो येवजण्यो सदोदीत आमी आखीत आसा. आमचे वेगवेगळे कचरा प्रकल्प ऑलरेडी एक कचरा प्रकल्प आमचो सालिगांव हांगासर जालो. उरलेले बांयगिणी आसतलो किंवा 3 ठिकाणी जावपी कचरा प्रकल्प जे आसा हे जातले. पण हे सगळें कार्यनिवृत्त जाता आसतना ग्रीन गोंय आनी क्लीन गोंय हें करपा खातीर समेस्त गोंयकारांची मेंटेलिटी बदलप. आमी कचरो खंयच पयलीं उडोवचे ना हे मानसिकता आसप हेजी अत्यंत गरज आसा. आनी हें जर जालें आसत जाल्यारूच आमी कोयर मुक्त जातले. त्या खातीर हांव आयच्या ह्या घटक राज्य दिना दिसा तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दितां. गोंय मुक्त करपा खातीर ज्या ज्या स्वतंत्र सेनानी वांटो घेतलो तांकांय हांव परत एकदां आर्गां ओंपतां आनी गोंयच्या उदरगतीत वांटो घेवपी सगळ्या फुडाऱ्यांकूय हांव परत एकदां तांचेंय बरें मागतां आनी गोंयकारांच्या सगळ्यांनी भागीदार जावचें आनी ग्रीन गोंय क्लीन गोंय करपा खातीर आमकां सगळ्यांक सहभाग करचो. जय हिंद, जय गोमंतक.